आमचो नियाळ आमी मुंदरसिया आनी की थोडो वेळ आमकां आसा लग्ना जिविता विशांत नियाळ करूंक. एक व्यक्ती अशें म्हणटा काजारी जोड्या विशान, काजारी जोडें कोसतना बांदले 2 पाडे खंय. काजारी जोडें गादे कोसतना बांदले 1 जोत पाडे खंय. दोगी एकतलेक आसल्यार मात्र जोत सोमा जाता. देखून एक धाकटो कंट्री आनी एक व्हडलो हांड बांदिनात. समा संपण नाजाल्यार एक मरता, सगळें वजन एकाचेर पडटा. म्हाका ती ताची इमेजरी बरी लागली. अर्था ताणें सांगल्यान मागीर म्हज्याय मतीक भोगलें हें सांगूंक पुरो. तें उरतानाय समासम ओडीचय. हे कितल्याक वसाचें तांणी. थोडे पटी एक न्हिदता कोसतना. थोडे हांगा थोडी मालगडी आसूंक पुरो, गादे जोत पुरो आसली पयलें. थोडे पटी एक पाडो या रेडो न्हिदता. मागीर मिरसांग चिड्डून आनी कालें पुरो करून ताका उठयता. ती दुसरी गजाल. कुटा म्हणटाना एकल्यान सगळो दीस न्हिदल्यार, सदांय निश्चंत जाल्यार, न्हिदत जाल्यार तशें जायना. कुटा म्हणटाना एक समासम जबाबदारी. गुंतानाय पळया, भारी एक आपुरबाय गादे कोसतना तो भितर आसो अल्टार मेटां काडटा. भायल्यान आसल्यान तुरतान तुरतान काडूंक मेटां काडून ताणें परतून येवंक. तो ह्याचे बरीत मुये बरी जाला जाल्यार केन्नाच गुवोंक जावचें ना. जोत गुंवचेंत ना. कांय गादो कांय एअरपोर्टात येतो जायचे पडात गुवाचे जाल्यार. हे देश ल्हान जाग्यार गुंवतात. मोगाच्यानो कुटा म्हणटा आसतना व्हंकल आनी न्हवरो, पती या पतीन, नर या नारी, इश इशा, एक अंडरस्टँडींग जर तर ना जाल्यार समासाम चिंताप खंय वचून पावूंक. म्हणटा आसतना सामुएलाची आवय आनी बापय हें एक वाक्य मतीन दवरा. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 1 अध्याय वळ 8. फर्स्ट सामुएल 1st chapter verse 8. अन्नाक भुरग्याचें देणें ना म्हूण सांगून ती देवाळांत रडटा आसतना एल्कानान अन्नाक बुजोवचीं उतरां. तूं कित्याक कंत काडताय? 10 जाणां पुतां प्रासी 60 जां हांव तुका सानेंगी. जर तर एक न्हवरो व्हंकलेक असल्या उतरांनी बुजयत जाल्यार तिका रडची गरज पडची ना. जर तर कांय तो रडली जाल्यार कांय ती म्हूण ती कोणना. 10 जाणां दुवां प्रासी हांव तुका साने. मागीर खालें उणें खालें. थोड्या जाणांचें चिंताप आसा आतां. चेडूं भुरगें म्हळ्यार टेन्शन म्हणून एक शब्द निघाला. इट इज नॉट टेन्शन. 1 गर्ल इज इक्वल टू 10 सन खंय. हें उडास आसूं दी. चिरके घराच्या बागला रत्तनांत चेडवां जाल्यार कांय एक मोठ कांय निस्पेज म्हणी पडात म्हणली एक ते म्हणी एक आसात आवय बापाय. देवा करता आमच्या मंगळूर उडपींत चेडवां भुरग्यां थंय आवय बापाय भारी खुशी आसात. ही एक भारी एक बेज संतोशाची गजाल. बेसांव ही आमकां. देखून मोगाच्यानो कुटुंबा जिवीत म्हणटा आसतना जे मारूस ताच्या एका बुकार म्हणटा, डोंट वॉक बिफोर मी, डोंट लॅग बिहायंड मी, जस्ट वॉक बिसायड मी अँड बी माय फ्रेंड. थोडे फावटी न्हवऱ्याची योजना आनी 5 वर्सां उपरांतली तो घालता. तो व्हंकल पिकुळे बरीत ती आनी 10 वर्सां फाटींता चिंताप वसाना सांगाता वसाना. खंय म्हूण एक चिंताप सांगाता मेळा जाय. खंयचें सांगल्यारय जायना. शेळें उदक वतल्यार कुटाम खंय वयर येवचें. सादारण खंय कडेन चिंताप सांगाता मेळा जाय. देखून ती इमेजरी दितात मोगाच्यानो. जावंक पुरो आमचें बॅकग्रावंड कशें आसूंक पुरो.
बॅकग्रावंड जावंक पडो, पण ती कशें डावन टायपाचें आसूंक पुरो, ह्या कांय व्हडलें कांय अवकाश मेळोना जावंक पुरो. साळकाची सर आमी उडास दवरी जाय. साळकाचो कांदो थंय केदांत मोड्डेंत आसता, थंय मातयेंत. थोडे पटी उदक 20-30 फीट आसता, पूण साळाक उदका भितर फुलाना. कितलें उदक गी तो देंट असो 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 करून ह्या पाक्या तितलो उबार येता वयर. वयर येवन साळाक उदकाच्या भायर येवन फुलता. वय म्हाका मेळ्ळो ना अवकाश, जिनीभर एंत जरयल्यार जाता हे तर. आतां मेळ्ळे अवकाश गळशिने, इतले अवकाश आसात, इतलें पळोवंक मेळटा, हेरांत हांव शिकने कांय ना. कोण एकलो पोर एकलो म्हणलो अशें म्हणटाना, तो फाटल्या 30 वर्सांत हांव बाजू शिंवता, पूण बाजू आतां शामियाना बरी जाता. तो कांय शिकोना. आतां ही बाजू शामियाना बरी, तेणें गळटा हेणें गळटा, ती 10 पटी वरीचे रिपेरी करूंक. आतां नवेत आयल्यात. राजस्थान खंय आनी खंय UPतान थोडे टेलर आयल्यात. एक बाजू शिवल्यार 3,500 तावन 4,000 टिकली पुरा दवरून, कितें डिजायना. तेंचे क्रिएटिविटी आसा. कुटां म्हणटाना मोगाच्यान व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान इल्लीशी क्रिएटिविटी ना जाल्यार तेंत रांदप केलें जाल्यार एक कुल्यार कोणपिरे पेटो, अर्दें कुल्यार सासवा जिऱ्याचो पेटो, मागीर इतलो सासवा पेटो, मागीर इतली हळद, तेंत दुकरा मासाकी तेंत, तारल्यांकी तेंत, कांय चेंजीस ना. तगली आसात. तांतयाची कडी केल्यार तितरूच काय, मासाकी तितरूच काय, म्हळ्यार सांबार ओत्त घालचो ना. कुटुंबा जिविताक अर्था बरी उतरां मोगाच्यान, डोंट वॉक बिफोर मी. एकदम धांवल्यार आनी एकल्याक पाट दवरूंक जायना. एकदम फाटल्यान रावल्यार सगळ्यो हातात वणूरूंक जायना, पुरासान जाता, मागीर काटान पडून सोडटात मागीर. जस्ट वॉक बिसायड मी अँड बी माय फ्रेंड. जे मारूस. कुटुंबा जिवितांत हें भारी गरजेचें. एक क्रिएटीव थिंकींग, एक नवेसांव. त्या टीव्हीचेर थोडे पटी 10 सेकुंडां एडवर्टायजमेंट दितात. 10 सेकुंडां. कित्याक म्हळ्यार नॅशनल लेवलाचेर कितलेशे करोड बरोवंक आसता न्ही ऍड दिचे जाल्यार. त्या 10 मिनटांनी आमकां ते पिशार घालून सोडटा. 10 सेकुंडां, मिनटांनी 10 सेकुंडां. थोड्यांनी वाड्या जमतीचेर 10 मिनट असो नाटक केल्यार कालें संदेश बा असो कोण्णा कळना. 10 मिनटां नाटक केलो स्टेजीर, कालें केलें तुमी, मागीर सारचें पडटा. क्रिएटिविटी ना. तशें आसा गजाली. कुटुंबा जिवितांत क्रिएटिविटी भारी गरजेची. देखून दोगांनी सांगाता चिंती जाय, विचार विनिमय करी जाय, आमी कितें करया. आनी थोडे आतां कांय सांगनात, एक सोब्द सांगनात. थोडे जाण कांय सांगनासतना पुक्कू जाले, पयशे पुरा बँकाक गेले. व्हंकलेक बँका वचोन समेत गोत्तू ना. तसलें आसा. बेजार जाता आयकताना. मसली ताणें धाडची खंय, इलेक्ट्रीक बिली ताणें भरचें, इका इलेक्ट्रीचें ऑफीस खंय म्हणून गोत्तू ना. तशें जायना. पक्क करून तो आज गेल्लो फाटीं येवना. मनशाचें कांय गॅरंटी ना न्ही. गॅरंटी ना. देखून दोगां पाड्या भाशेन सांगता आसा जाय, चिंती जाय, सांगता वावर करी जाय, कुटाम वयर ये जाय मोगाच्यानो. आनी कुटाम आनी थोडी आत खाली करसूंचे मात्र थोडे आसात. थोडे आमच्या भयण्यांनी खंय खंय पयस वचून खत्ते साकरी म्हणले बरी करून गळोवन कितले धाडिल्ले जाले. एक रुवी ना. काही पुरा होगडायलां. आनी थोडी आसात. दोनी वर्ग आसात. दोनी वर्ग आसात. ना एकलो गळटा म्हणटना आनी एकल्यान सुदार सांबाळीचे, कितें सुक्षिमाय आसा सांगाता चिंता पाटयचे, नाल्यार कुटाम वयर येना. कुटाम वयर येचें न्ही गे. ह्यो जायत्यो संगती आसात. आनी ते कुटाम वयर येताना भुरग्यांनी तशेंच. म्हज्या एका वळखीचो एकलो मनशाक बोट आसा मोगाच्यानो. चेरको आतां डिग्री करचो चेरको. सकाळीं फुडें धक्याक येता. म्हाका एक आपुरबाई बोगली पळोवन सकाळीं फुडें कॉलेजीच्या प्रासपयल्यान धक्यार आहा तो. बोट येता आसतना ताका कालें जाय, आयस गी कालें गी. आतांत वावर पळयात असो. शिकच्यान ती हुशार आहा. हें कांय ना, बाब करता, बाब करूं दी. बाबान करचें कोणाक?
भुरग्यांक जबाबदारी जाय जाय. तेन्ना मात कुटाम सांगाता वयर येता. तेन्ना मात एक फुडार आसा, एक फ्युचर आसा. हे मोतींत आमच्या आसूं दी. आनी चवथ्या भागाक पावतना काजारी जिवीत म्हळ्यार एक जबाबदारी. ह्या तिसऱ्या भागांत आमी तुमची व्हंकले न्हवऱ्याची जबाबदारी एकामेकांतय, आनी ह्या चवथ्या भागाक पावतना तुमची जबाबदारी तुमच्या भुरग्यांतय. तुमच्या भुरग्यांतय. हातूंत अत्मीक जबाबदारी आसात, लौकीक आसात, समाजीक जबाबदारी आसात. विशेश जावन मोगाच्यानो अत्मीक जबाबदाऱ्यांत आमी सुकोवन पडोंक जायना. अत्मीक जबाबदाऱ्यो खरीचेच लुकाचो 2 अध्यायांत थंयसर 30 आनी 9 वळ सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार तांणी करूंक आसलें तें सकड तांणी करन जाल्या उपरांत ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಗ್ಗದು. भुरग्यांक त्या दिशेन आमी वाडोवंक आसा जावप. ऑफकोर्स थोडे पडे कितलें केल्यार मागीर कितें वायट जाता ताका आवय बापूय गुन्यांवकार न्ही. देखून कोण्या गुन्यांवकार करचे विशयी न्ही. त्यो अत्मीक संगती आसात. कितें अत्मीक संगती म्हळ्यार हें करूंक कशें आमकां साध्य जावचें, सुलाभ, सोंपें. फाल्यां हांव सर्गाक येताना म्हज्या भुरग्यांनी सर्गार आसा जाय. सिंपल. जर तर हें चिंताप ना ती आवय बापूय दे आर फेल्ड इन देर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तितलेंच. हांवें आयिल्ले बरी म्हज्या भुरग्यांनी कश्ट येवंक नजो. 10% मार्क्स मात्र. 10%. सड्ड म्हळ्यार कांय 20 दिवयेत. हांवें कश्ट हाडले बरी म्हज्या भुरग्यांनी कश्टोंक नजो. सादें चिंताप. थोड्यांक तें येना. थोड्यांक तें येना. ती आनी एक गजाल ती. दॅट इज एनदर एक्स्ट्रीम. पूण फाल्यां हांवें सर्गाक येताना म्हज्या भुरग्यांनी सर्गाक येजय. ही अत्मीक जबाबदारी. आनी त्या अत्मीक जबाबदारीच्या फाटल्यान लौकीक संगती दे वील फॉलो. देखून हें गमाणांत दवरूंक जाय हर एकल्यानी. आनी ताच्या उपरांत बाकीचे समाजीक संगती. हे आवय उडास दवरू तुज्या दुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. तुवें ताका तयार करूंक आसा. दे नीड टू बी टफ. सोंपें हें. सिंपल इट इज. तुज्या दुवेन हे आवय उडास दवरूं तुज्या दुवेन फाल्यां बाळां जावंक आसा. बापायनी चिंती जाय हें. आवय बापायनी परतून चिंतूंक जाय जें तुज्या पुतान फाल्यां वतांत ह्या जावं पुरो हिवांत काम करूंक आसा. ताका तयार करचें आमी. देखून आमच्या भुरग्यांनी टफ जावंक जाय. एका बसाचेर एक बरोवन घालां. आय एम ए लिडर. म्हाका तें तिके व्यंग दिसलें बसाचेर, इस्कालाच्या बसाचेर. आय एम ए लिडर. आय लर्न टू बी अ विन्नर खंय. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉंग. हांवें जिणेंत जिखोवंक शिकलां. यू कॅनॉट वीन ऑल द टायम. यू कॅनॉट बी अ विन्नर ऑल द टायम. बाकीचे बुद्धू न्ही. बाकीचे तुका पाटी घालतातच तेंय शिक. आय हॅव लर्न टू एडजस्ट वीथ द सिट्युएशन. दॅट इज अ रायट थिंग. यू कॅनॉट वीन ऑल द टायम. देखून इतलें मोगाचें न्हू. हांवें तूं वीन जायचें, हांवें फस्ट येजें. इम्पॉसिबल. बाकीचे शितत खातात न्ही. खंय एपटीन 2 फावटी तूं वीन जालां जावंक पुरो. यू कॅनॉट वीन ऑल द टायम. प्रिपेर युअर चिल्ड्रन to learn defeat also. सोलवणी आपणावंक तांकां शिकया. सोलवणी इंजिनियर्स वांटो. आय हॅव लर्न टू एडजस्ट द सिट्युएशन. आनी हें कांय करनासतना खाली बातुकोळी भशेन जर तर भुरग्याक वाडयलें जाल्यार इट इज अ फेलियर. नो, हें जायना. देखून अत्मीक संगती आसात, लौकीक संगती आसात. आमकां समाजांत जियोंक आसा. बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट खंय. आज संजेर सुनामी येवंकी पुरो. एक 4 दीस जेवंकूच ना जावंकी पुरो. फाल्यां हांगा हर्तक्वेक जावंक पुरो. गोत्तू ना आमकां. बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट थिंग्स टू हॅपन. जावंक पुरो एक हप्तो करंट ना.
एक हप्तो पायपान उदकच येना जावंक पुरो. जर तर कांय एक जस्ट एक ट्रेमर येवन एक क्रॅक आयल्यार पुरो डॅमा कडेन, एक तें उदक ना येवचें खंयचें, ताका सड्ड वेळ लागना. प्रिपेर युअर चिल्ड्रन फॉर द वर्स्ट. पुता आज बरें आसा, देखून भुरग्यांक सोलोवंकी शिकय जाय, बसारी वसा जाय, गरज पडटाना रिक्षारी वसा जाय, बाईक आसता बायकारी वसा जाय, घरा देवान जर फावो केला कार आसा कारारी वसा जाय. पूण कार हाडल्या दिसा तावन रड्ड कार नडपुजी म्हूण सांगल्यार तें जायना. इल्ल कार बत्ती ಕೂಡಲೇ रड्ड कार ರೀತಿ ನಡಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. that is the end. No. ಹೊರ್ಯಕಾಕಿ आमी तयार जावंक आसा. We have to prepare for that. देखून आवय बापायानो, आज आमी ह्या लग्ना जिविता विशांत सक्रामेंता मुखार रावून आमी नियाळ करता आसतना ह्यो सगळ्यो संगती सांगाता वचूंक जाय. सगळ्यो संगती. देखून मागया आमी गिता रुपार आमी मागया उबें रावचें बरें. शेगुनाचे वाटेन सोम्या आमकां तूं चलय. तुमच्या बुकांत पान नंबर कितलो म्हणलें आनी तूं F13. शेगुणाची वाटे सोम्या म्हाका चलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेडे काडीच हे मोगान तुज्या भेटय. कष्टांत आसतना म्हजो आदार, पयन म्हजी करतना दयेन म्हाका तूं राव. दुसरे चरण. सता वाट चलतना म्हजी संगी राव, अनवारान पडतना सांबाळ म्हाका तूं दर. शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो रेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेडे काडीचे मोगान तुज्या भेटय. अर्गा तुका सोम्या जेजू, अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वाकनी तुका सोम्या जेजू, वाकनी तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, प्रणाम तुका सोम्या जेजू, प्रणाम तुका सोम्या जेजू. Praise the Lord, 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 praise the Lord. praise the Lord. Bushya ek body.